दोनदूताच्या इतिहासावेले वाचप. विदेशांनी देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जुदेयान आसलेल्या दोन दुतांनी आनी भावा भयणींनी आयकले. आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोट केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोट करिनासल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बाराबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जोप्पा नगरान आसलों आनी मागणें करतना म्हजे भार येयलो. तेन्ना एका दर्शनान एक व्हडली ओळ कशी चारूय कोनशांक धरून सर्गांत थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलेलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणीं आनी अंतरावेळी सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक फावट त्या स्वर्गावेले ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळे परतून सर्गांत चडले. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उमऱ्याशी ते एक मनीस थांबले. शेजाऱ्या थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोलें आनी तांचे बाराबर वचूंक पाटी फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बाराबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरान एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोप्पाक पेद्रू म्हणलोल्या शिमावाक आपूण धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकांत स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिल्लें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटच जिविताक पावता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या जिवाच्या, देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचे दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या उचित दोंगराची दोळीन म्हाका वाट दाखय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो.
देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेतां. सोबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जेजू म्हणटा, हांव बरो गुंवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. एक मुशारेकार तो खरो गवळी न्हय म्हूण आमी मेंढरां तांची खाशाची न्हय म्हूण लांगडो येता तो पळयता आनी मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा. आनी लांगडो तांकां उबारून व्हरता आनी दुस्पयटयता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढरांचें कांयच पडोंक ना देखून तो पार काडटा. हांव बरो गवळी. तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दितां. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां. आनी म्हाका आनुकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या ओडपांतलीं न्हय. तांकांय हांव हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव जमून काडिना पूण आपखुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापा कडली हांवें घेतल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तीं ह्या ओडपांतलीं न्हय. नियाळाक आदार. जेजू बरो गवळी. एक गवळी आपल्या शेळ्यांक बरो वळखता आनी तांकां एकठांय सांबाळटा. जेजू आमकां आपल्या मोगान एकठांयता आनी बापाक लागीं हाडटा. जेजू न्हयच भावाट्यांक पूण अणभवट्यांक लेगून एकठांय दवरूंक सोदता. आधुनीक संवसाराक एक बरे गवळ्याची चड गरज आसा. आमच्या देशांत जैतिवंत जावंक आमच्या अधिकाराचेर आमचो विस्वास आसूंक जाय. आमच्या भारतांत धर्माक लागून जायते त्रास क्रिस्ती पर्जा सोंसता. आदीं वेगवेगळ्या धर्माची शेजारी एकठांय जावन येवन फेस्तां संबोरपांतालीं. आतां आमी आमचेच चिंता. आमचे सरभोंवतणी जायते धर्माचो लोक रावता. तांचे सुखा दुखांत वांटो घेवन बोलेपणान तांकां आयकुया. आमचे संबंद सांबाळूंक आमचे यात्रेंत दर एक मनीस जो आमकां भेटता ताका मोगान वेंगून तांचे पासत मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सगल्यांक एकठांय हाडून देशाचें सुदारप करूंक वावुरया.